तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसा. भुवन क्रिएशनाच्यान तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो वेलकम. तर आयज हांव तुमकां एक क्विक ब्रेकफास्ट रेसिपी दाखयतलें. ताचें नांव आसा रव्याची भाकरी. चला तर ताच्या खातीर हांवें घेतला हळद, मीठ, एक कांदो बारीक चिरून, अर्दी वाटी कोथमिरेची भाजी, एक हरवी मिरसांग, 2 चमचे और 3/4 कप साखर, अर्दो नाल्लाची सय, दूध, एक मोठी वाटी रवो आनी तूप. तुमकां जाय जाल्यार तुमी तेलूय यूज करूं शकता, पूण हांवें हांगा तूप घेतला कित्याक कंपेर्ड टू तेल तूप बरें आनी हें गांवठी तूप आसा. सो आतां एक कंटेनर घेवन तातूंत एक मोठी वाटी रवो, नाल्लाची सय, कांदो, कोथमिरेची भाजी, हरवी मिरसांग, साखर, हळद आनी मीठ. तुमचे कडेन आसा जाल्यार तुमी दही घालूं शकता. दही घालूंक ना सुद्दां जाल्यार चलता, तशें कांय प्रॉब्लेम ना. तुमकां जाय जाल्यार तुमी आनीक एड ऑन भाजी करूं शकता, जशें की गाजर. टमाट घालनाका, टमाटान ती बरी लागना. ओके. आनी थोडे थोडे करून दूध घाला. जाय जाल्यार आनीक एडिशनल कितें जाय जाल्यार उदक घालूं शकता, पण आनीक दूध घालनाका. हे पळयात, आतां हांवें बरें उदक घालून रव्याचें पीठ मळून घेतलां. हे 10 मिनटां खातीर धापून रेस्ट करपाक दवरपाक जाय. पळोवपाक शकता हांवें कितले पातळ केला. 10 मिनटां रेस्ट केल्या उपरांत जो रवो आसा पळय तो बरो फुगता. 10 मिनटां जालां म्हणटकीर गॅसार एक तवो गरम करून दवरपाक जाय. पळयात 10 मिनटां जावन बॅटर कशें घालता ते तव्यार अशें घालून घेवपाक जाय. आता अशें बरें फास्ट अशें प्रेस करून घेवं. हांवें तवो गरम जाल्या उपरांत तातूंत थोडें गांवठी तूप घातलेलें. एके वाटेन भाजल्या उपरांत परतून दुसरे वाटेनूय बरें खरपूस भाजून घेवपाचें. ही पळयात, आतां आमची रव्याची चपाती भाजून रेडी जाल्ली आसा. ही तुमी फॉर ब्रेकफास्ट खावं शकता. इवन भितून तुमी रोस्टेड पीनट्स घालूं शकता, पीनट्स चटणी वांगडा खावं शकता, नॉर्मल कोकोनट चटणी वांगडा खावं शकता, इवन टोमॅटो सॉस, मेयोनीज. आमी ती प्लेनूच खाता कित्याक आमकां अशीच बरी लागता. तुमी ही रेसिपी नक्की ट्राय करून पळया. आतां आमची रव्याची भाकर जावन रेडी जाल्ली आसा. तुमी ही ट्राय करा. तितून तुमी आनीक एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स बी घालूं शकता, जशें की गाजर ग्रेट करून ऑर बीटरूट, आनी तुमी आनीक हेल्दी करूं शकतात. टमाट बीन घालूं नाका कित्याक टमाटान ती बरी लागना. इवन रोस्टेड पीनट्स बीन घालून तुमी ट्राय करूं शकता. तुमी रेसिपी डेफिनेटली ट्राय करा. तुमी करता तितून तुमी कितें एडॉन्स करता ते म्हाका कमेंट्स करून सांगा. आनी म्हाजी रेसिपी आवडली जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक लायक शेअर सबस्क्रायब करा. थँक्यू.